मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी आणि मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजी म्हाका एक अवकाश दिल खातीर श्रीमद भागवताचे एक सान कसं हांव आयकल्या तो सांगचा प्रयत्न करता पहिले आमी प्रेयर्सान सुरू करूया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माझ्या एक सत्तर भक्तांक स्वागत असा सिनियर वैष्णवांले आशीर्वाद घेऊन म्हणजे गुरु महाराजांनी प्रभुपाद स्वामीले आशीर्वाद घेऊन चारित्र हांव आयचे टॉपिक असा फॉल डाऊन बाय फॉल्स प्राईड म्हणून आणि तो श्रीमद भागवताचे चौथे स्कंद आणि पहिले अध्याय आणतो प्रभुपाद स्वामी हांगा सांगता ती तशी एक प्रथम चरणाचे सृष्टी असा ते श्रीकृष्ण विष्णू आणि हे सृष्टी करता ती आणि सेकंडरी क्रिएशन ते द्वितीय हंताचे जे सृष्टी असा आणि ब्रह्मा करता ब्रह्मा मनु स्वयंभुव मनु अशी विंगड प्रोजिनेटर विंगड तांणी एक प्रजापती असा ती तांगेल मुखांतर तांणी एक जनसंख्याचे विस्तार करता म्हण तांका आदेश दिता। हांगा ब्रह्मा पुरा विष्णूना पुरा ग्रहाचे पुरा भौतिक प्रकृतीचे केन्ना सृष्टी करता तेन्ना ब्रह्मा हांगा प्रत्येक ग्रहांतू एक एक जीव उत्पत्ती करता सृष्टी करता तशीची मनुष्य सृष्टी करच्याक मनुष्य उत्पत्ती करच्याक आणि हे जनसंख्येचे विस्तार करचे खातीर स्वयंभू मनोक आज्ञा दिता। हे मैत्रेय ऋषी आणि विधुरा हांगेले संवादांतू हे सांगिल असा की स्वयंभू मनुले एक वंश परंपरे कशी जाता असा म्हणून आम्ही पळोवया। एक मिनिट स्क्रीन शेअर करता। हरे कृष्ण दिसतोय माताजी स्क्रीन वही मत वही मत हे मैत्रेय ऋषी आणि विदुरा आणि हांगेल संवाद जाता असा तेन्ना मैत्रेय ऋषी विदुरा निमगिता की हे थर्ड स्कंदाचे लास्ट चॅप्टरांतो सॉरी लास्ट चॅप्टरांतो विधुर निमगिता
की असल कसले वैरत्व आशिले दक्षाक आणि शिवाक, हा कसं वैरत्व आशिले आणि शिवाक आणि पार्वतीक चरडू कसले जालना ते म्हणून स्वयंभू म्हणिले पुरा वंश परंपरेंतू प्रत्येक लोका पळयता चरडू जाल्लं सांगा हंग शिव आणि पार्वतीका हंग कसले चरडू जायना ती म्हणून मैत्रेय विदुर मैत्रेय ऋषिक निंदिता तेन्ना मैत्रेय ऋषी स्वयंभू म्हणूले पुरा लिनियेज तांगेल वंश परंपरे कसले म्हणून एक एक जावन हांगा सांगता. स्वयंभू मनुक तीन चेली आशिल्ले, तीन कन्या आशिल्ले आणि दोन सुपुत्र आशिल्ले. स्वयंभू मनुले विवाह शतरूपा संगती जाता. स्वयंभू मनु आणि शतरूपा हांका 5 चरडू जाता ती, 2 पुत्र आणि 3 कन्या. प्रियव्रत उत्तानपाद आणि 2 पुत्र आणि आकुती प्रसूती देवहूती 3 कन्या. आणि आकुतीले विवाह रुचिल संगती प्रजापती रुचिल संगती जाता आणि प्रसूतील विवाह दक्ष प्रजापती दक्षाल संगती जाता आणि देवहूतील विवाह कर्दम मुनी संगती जाता. आता आकुतीले आम्ही पळोवया. आकुती ही स्वयंभू मनु आणि शतरूपाले कन्या तिका प्रजापती रुचीक दिवन स्वयंभू मनु विवाह करता. विवाह करचे पुढे तो एक कंडिशन घालता की तुमका लग्न झाल्यानंतर खंयचे पुत्र जातकी ते पुत्र म्हाका दिवका, हे कंडिशनावरी तुका लग्न करता म्हणून प्रजापती रुचीक सांगता. तेन्ना प्रजापती रुची ताका कंडिशनाक स्वीकार करता आणि तांगेले विवाह जाता. हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती फुले वेदिक कालांतू तांचे राजाक कोणे चेडू नाती स्पेशली पुत्र नाती तेन्ना तांका मुखारी तांगेले राज्यभार मुखारसून वचक तांगेले एक वारस जाई आणि तांगेले आस्ती तांगेले राज्य तांगेले एक पोझिशन ते मुखारसून व्हरचे खातीर तांकां एक वारस जाई म्हण ते वारसा खातीर तांणी पुत्र ना जाल्यार तांणी तांगेले कुटुंबाचे म्हळ्यार तांगेले धुवेले चेडू हांकां तांणी दत्तक घेत आशिल्ले. हाक म्हणत आशिल्ले पुत्रिका धर्म. हे पुत्रिका धर्म तांणी करत आशिल्ले. हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आम्ही पळयले स्वयंभू मनूक ऑलरेडी 2 पुत्र आशिल्ले प्रियव्रत आणि उत्तानपाद जाल्यार तांणी हे पुत्रिका धर्म कसले केले. तांगेल जाम्याक प्रजापती रुचीक कसले तांणी सांगले की म्हाका तुगेल पुत्र सुपुत्र जन्म जाता जाल्यार तेन्ना म्हाका दिवका म्हणून ते कंडिशन कसले घाले. हांगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगता ती की एक्चुअली स्वयंभू मनूक गोत आशिल्ले की प्रजापती रुची आणि आकुतीक पुत्र जावचे कोण साधारण नाही, तो विष्णुले अवतारू. ते विष्णू अवतारू हांगेले घरान जन्म येवचे आसा म्हणून सुरवेक गोत आशिल्ले खातीर तो सांगता आपणेक हे भाग्य जाय विष्णू कागे आमगेले पुत्र म्हणून हे करगे तितले ताका होड करचे म्हाका एक भाग्य जाय म्हण ताजे खातीर ताणें कंडिशन घाल्लो होता. अशी जावन तांगेले आकुती आणि प्रजापती रुचीक वर्णित जाता. हांगा मुखार वचून तांका पुत्र जाता यज्ञ म्हणून स्वयंभू मनू आणि सॉरी आकुती आणि रुचीक एक पुत्र आणि एक कन्या 2 जातात. तेन्ना स्वयंभू मनीक भारी खुशी जाता की हांवें एक्चुअली एक पुत्र जाल्यार कशी ताका घेवन वचूं. प्रजापती रुचीक वायट दिसतले एक चेडू जाल्यार तेवे घेवन गेलो म्हणून आता एक पुत्री बी जाल्या नेवे हांव पुत्री तांगेल संगती दवरचें येता म्हणून पुत्राक यज्ञ तागेलें नांव यज्ञ पुत्रा नांव यज्ञ आणि धुवेल नांव दक्षिणा.
दक्षिणाक तगेल धुवेल आणि पुता संगती दवरता आणि यज्ञाक तो घेऊनच फोड करता. हंगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती यज्ञ म्हळे कसले. यज्ञ म्हळ्यार लॉर्ड ऑफ ऑल सॅक्रिफायस. यज्ञ म्हळ्यार कोण विष्णूच. आता आम्ही एक होम म्हण करता ती यज्ञ म्हण करता ती विष्णू ते यज्ञ रूपार येता आणि आम्ही कसकसल आहुती दिता ती यज्ञाक देवाक कसकसाने आम्ही चढयता ती ते देव अग्नी मुखांतर हे यज्ञ मुखांतर ते स्वीकार करता. प्रभुपाद स्वामी भगवद्गीतांतो सांगता ती 3रे अध्यायांतो 3.9 अंतो यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं सर्व कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. आम्ही कर्म करता कार्य करता कशी आम्ही विष्णूक अर्पण करू विष्णू लेक संतृप्ती कतिरी संतुष्टी कतिरी आम्ही कार्य करता. जर आम्ही कार्य आमगेल कर्म आमगेले इंद्रिय तृप्त कतिरी आमगेल संतुष्टी कतिरी केन्ना करता ती आम्ही हे भौतिक जगताचे कर्म बंधनांतू आम्ही शिरकता ती. जर आम्ही विष्णूले संतृप्ती कतिरी संतुष्टी कतिरी कार्य करता ती हे कर्म बंधनांतून आम्ही मुक्त संग समाचार हे कर्म बंधनाच्यान आम्ही मुक्त जाता ती. आता आम्ही पळयले हे जगांत आम्ही आयले नंतर आमगेले जीवन व्याप्तीक आम्ही हांगा कसले एक जॉब की एक बिझनेस की म्हणून कसले आमगेल कमाई आमगेल इन्कम आसता आम्ही कष्ट काढता ती आम्ही दिसभर काम करता ती ते कामा खातीर आम्ही कितलो तो आमगेले सॅक्रिफायस करका पडता कितलो तू आमकां नमुना एंगेजमेंट हे जगान तू करका पडता. अशी आम्ही करता 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 कसं ते आमगेले कर्म बंधनांतू आम्ही शिरकता ती. तशी आमगेले फॅमिली आमकां केअर घेवका पडता. तशी आमगेले समाजांत आमगेले कितले रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आमगेले देशाक अशें म्हण आम्ही करता 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 हे जगाचे कर्म बंधनांतू बसता ती. ताचे खातीर हे कर्म बंधनांतू हे जगांत आमगे ड्युटी बी करता आणि हे कर्म बंधनांत बी आम्ही शिरकूच ना म्हणून देवान हांगा देव कसं सांगता मुक्त संग समाचार हे कर्म बंधनांतुल्यान मुक्त जावका जाल्यार आम्ही कसं करता आम्ही आमगेले एक हे आसा कसले कार्य करता ती ते विष्णूले संतुष्टी खातीर आम्ही कार्य करता तेन्ना आम्ही मुक्त जावचे येता म्हणून. तशी मुखार वचून हांगा सांगता ती हे भौतिक जगांतू एक विष्णून एक कृष्णान एक भौतिक जग कसले सृष्टी केल्या कसले म्हळ्यार एक बद्ध जीवाक एक चान्स दिल्या हांगा बद्ध जीवाक एक चान्स दिल्या की हे जगांतू हे कर्म बंधनांतू मुक्ती जावन आम्ही भगवत धाम प्राप्ती करच्या खातीर. हांग हे भौतिक जगतांत येवन भौतिक आकर्षण आहे ना आम्ही हांग विसरल्या ती देवाले आणि आमगेले एक शाश्वत एक रिलेशन आसा हे संबंध आसा आम्ही विसरून गेल्या ती ते संबंध आमकां आतां पुनर्स्थापित करता जाल्यार आमचे कर्म बंधनांतून ना मुक्त जावका हे कर्म बंधनांतुल्यान मुक्त जावका म्हळ्यार आम्ही कसं करता आम्ही यज्ञ करता हे यज्ञ विष्णून संतुष्टी खातीर. आता कलियुगांत यज्ञ करचे इतलो ससार आसवे कलियुगान आमी पळयत ती विंगड युगांतू कितितलो होडोड यज्ञ करता आशिल्ले. आता हे प्रजापती दक्षाले मुखारसून आता काणी येता ताणें कितलो व्हड यज्ञ केले 1000 वर्साचे यज्ञ आशिल्ले ते टायमार तितले होडोड तितले दिवस 1000 वर्ष म्हळ्यार कितले जाले तितले वर्स यज्ञ करता आशिल्ले ते यज्ञाक तितले वर्स यज्ञाक आहुती दिवच्याक तूप तूप कितले लागता आशिल्ले तदनंतर बाकी इन्ग्रेडियंट्स लागता आशिल्ले आणि ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण लागता ती असल यज्ञ करच्याक आणि तांगेले मंत्रोच्चार बी इतलो परफेक्ट उरका एक मंत्र बी संस्कृतात शब्द जावचे आ जावचे ना तितलं स्पष्ट आणि तितलं परफेक्ट उरका पडटा. अशी वट्टू हांतू तांगेले एक परफेक्ट ब्राह्मणा एक परफेक्ट एक प्युअर इन्ग्रेडियंट्स आणि ब्राह्मण बी तागेले कसं नाही एक तागेले कॉन्शियसनेस बी इतलो प्युअर उरका इतलो टू क्वालिफिकेशन आमगेले आतां
हे कलियुगान ना लोकाले त्याच खातीर चैतन्य महाप्रभूनो एक सरळ आमकां एक यज्ञ सांगल्या, संकीर्तन यज्ञ. हे यज्ञ तू कोणी भी करत सांज चरड जावन इतलं म्हणतात लोक, इतले एज जाल लोकांमरेन हे करत. हे यज्ञ प्रत्येकल्या खातीर आसा. हे यज्ञाक कसले क्वालिफिकेशन नाका. नवे कोणाक पैसे जाय, इतलो व्हड यज्ञ करचे आसा, खर्च जाय, नवे तो प्युअर उरका, प्युअर ब्राह्मण जाय ताका, प्युअर इन्ग्रेडियंट्स जाय, हे कसले आवश्यकत ना. चैतन्य महाप्रभून इतलं सरळ करून दिलं की तुम्ही हरिनाम संकीर्तन करा आणि शुद्ध जाय. तुमगेल मन, तुमगेल हृदय, तुमगेल शरीर शुद्ध जाता. भक्ताल संग करा, शास्त्र वाचा आणि हरिनाम संकीर्तन करा आणि देवाल प्रसाद स्वीकार करा. हाजे ना तुमगेले मन, तुमगेले हृदय शुद्धी जाता, तुमगेले विचार शुद्ध जाता. अशें करून आमचे हे संकीर्तन यज्ञ दिल्लो आसा. अशी मुखारसून हे प्रजापती यज्ञ व्हड जाता आणि ताका दक्षिणा सांगती सांगेले विवाह जाता. आता आमी हांगा पळयता, आता यज्ञ आणि दक्षिणा म्हळ्यार तांणी भाव भयणी जाले. एक आवसूल गर्भांतुल्यान तांणी जन्म घेतिले. जाल्यार हांगा सांगिल्लें आसा प्रभुपाद स्वामीना की तांणी यज्ञ म्हळ्यार कोण, विष्णू, आणि दक्षिणा कोणती, लक्ष्मीले अवतार, एक अंश अवतार लक्ष्मीले. आणि लक्ष्मी नारायण स्वयं म्हणून हांगेल अवतार, हांगेल संबंध, हांगेल एक पती पत्नी संबंध, आणि खंय बी जन्म घेऊ, कशी बी जन्म घेऊ, केन्ना बी प्रकट जाऊ, हांगेल संबंध मात्र शाश्वत जावन उरता. आणि आई उद्देश कसले, जनसंख्या विस्तार करचे खातीर. आता हे जगाचे नियम असा की एक आवसूल गर्भांतुल्यान जन्म आयल्या नंतर तांणी भाव भयणी जाता ती, तांगेल दोग लोकांले विवाह जावंक तशी ना म्हणून. जाल्यार तांगेल हे मटिरियल भौतिक जगताचे नियम तांकां लाग जायना. तांणे ऑलरेडी खंय गेले तांगेले एक संबंध असा पती पत्नीले, ते शाश्वत असा. तशी जावन तांगेल हांगा विवाह जाता. हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती एक विवाह, एक गृहस्थ आश्रम म्हळ्यार कशी उरका. लक्ष्मी नारायणा जोडी कशी आसा तशी उरका एक पती पत्नी म्हळ्यार, म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता आशिल्ली. तुम्ही पळयता ती लक्ष्मी कसं करता. लक्ष्मी केन्ना विष्णूले पाय दाबयता, म्हळ्यार विष्णूले सेव करता. तशीच एक पत्नी घोवाल सेव करता, बामणाल सेव करता, आणि बामण केन्ना पत्नीक एक संतुष्ट दवरता. ती कसल जाय अशी ल्हान दिवचकी, नवे तिके वस्त्र आभूषण म्हळे, घरांत कसल धनधान्य म्हळे, सगळे ड्युटी करता. ಒಟ್ಟು प्रत्येक तिक दिवन तिके एक संतुष्ट दवरता. आणि बायल कसं करता, बायल बामणाले सेव करता. अशें करून बायल घोवाक बामणाक संतुष्ट करता, बामण बायलेक संतुष्ट करता. हे गृहस्थ आश्रमाचे मूल लक्षण. एक महत्वपूर्ण एक अंग है ब्राह्मण बायल्यामध्ये अशी एक संबंध स्ट्रॉंग उरका. आणि त्यांना एक परिवारांत एक शांती येता, नेಮ್ಮदी येता आणि समृद्धी येता. एक परिवार अशी फॉलो करता, तशी प्रत्येक परिवार एक पळोवन त्यांनी फॉलो करता ती, तशी एक पुरा समाजांत एक शांती आणि एक समृद्धी येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आता आजकालचे विवाह आमी पळयता ती, आता न्यू जनरेशनांतू कितलं कष्ट जाता एक विवाह एक टिकून दवरचे खातीर. बामण बायला बद्दे अंडरस्टँडिंग येना, तांगेलांत आर्ग्युमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, झगडे जाता, डिवोर्स जाता. कसले बायल बामणाक सेव करना आणि बामण बायलेक संतुष्ट दवरना. हे लक्ष्मी नारायणाल जे प्रिन्सिपल असणे ते केन फॉलो करता ती, तेन्ना आमगेल गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल जाता म्हण हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगतात. तर मुखार वचून आमी पळोवया. आता स्वयंभू मनु आणि शत्रुपाक आमी पळयले 5 चरडू आसा ती, प्रियव्रत, उत्तानुपाद, आकुती, प्रसूती आणि देवहूती. आकुतीला आमी पळयले आकुती आणि रुचील विवाह जाता. आणि रुचीक आणि आकुतीक 2 चरडू जाता ती, यज्ञ आणि दक्षिणा. आणि तांणी व्हड जाता ती, तांगेल विवाह जाता. तांकां 12 चरडू जाता ती. तांणी 12 चरडू कोण, तोषा,
तोषा प्रतोषा संतोषा भद्रा शांती इदस्पती इद्मा कवी विभू स्वाहा सुदेवा रोचना अशी तांकां बार चढवूं जाता ती. हे बार चढवूं मुखार वचून तांणी देवता जाता ती देवताल तांकां पोस्ट मेळटा. तांतू हेड ऑफ द किंग किंग ऑफ डेमिगॉड्स कोण किंग ऑफ द डेमिगॉड्स यज्ञ यज्ञ हो किंग ऑफ द डेमिगॉड्स जाता. तर इंद्रा इंद्रा म्हळे तसं नाही इंद्रा म्हळे इंद्राल नाव नाही है इंद्राल एक पोस्ट ते पोस्ट यज्ञ घेता. हा डेमिगॉडाल राज जाता देवताले राज जाता इंद्रा. तशी त्यांनी स्वयंभू मनु मुखार वचून मस्त सकड अशी जीवाक उत्पत्ती करतात. त्यांनी विंगड विंगड प्रकाराचे जसे मनु देवत मनुपुत्रास अंशावतारास सुरेश्वरास ऋषीस अशी म्हणून विंगड विंगड त्यांनी जनसंख्येचे विस्तार करतात ती. आणि मुखार वचून आम्ही सेकंड हांग पळोवया देवहूती आणि कर्दम मुनी. एक्चुअली देवहूती आणि कर्दम मुनीले विस्तारान तांगेल वर्णन आहे तिसरे स्कंदांत आम्ही आयकल्या ती पुरा देवहूतील आणि कर्दम मुनीले तांगेल विवाह कशी जाले तांक चेडू कशी जाले म्हणून. एक्चुअली कर्दम मुनी देवहूतीक तांकां 9 कन्या जाता ती ते चेडू जाल की तो सांगता आपूण आतां वानप्रस्थ घेता म्हाका आनी आतां म्हगेलें जीवन आता देवाल सेवे खातीर अर्पण करता संपूर्ण जावन हांव फोकस जावका देवाल भक्तीन तूं म्हणून वानप्रस्थ आश्रमाक गेलता वता म्हणटा तेन्ना देवहूती सांगता अरे म्हाका पुरा 9 कन्या आसा ती 9 कन्या म्हळ्यार जबाबदारी तांकां मुखारी ऑर्डिकन दिवका तांगेले मुखारचे पळोवका. म्हाका एक पुत्र तरी जाय पुत्र जाले मेगेल पुणी मुखार म्हाका कोण पळयतले तांणी पुरो विवाह जावन वतले म्हणटा. तेन्ना स्वयंभू कर्दम मुनी आणि थोडे दिवस राबता आणि अनेक पुत्राल जन्म जाता. पुत्र कोण एक पुत्र उरता कपिल मुनी. कपिल मुनी बी विष्णूले अवतार. अशी 9 कन्या जाता 9 कन्या कोण कला अनुसूया श्रद्धा हविर्भू गती क्रिया ख्याती अरुंधती आणि शांती अशी 9 कन्या जाता ती. कला मरीचील सांगती तांगेल विवाह जाता तांकां कश्यप आणि पौर्णिमा म्हणून 2 चेडू जाता ती. अनुसूया आणि अत्रिक दत्तात्रेय सोम आणि दुर्वासा म्हणून 3 चेडू जाता ती. श्रद्धा अंगिरस सांगती विवाह जाता तांकां 4 चेल्यो 4 कन्या आणि 2 पुत्र जाता ती. हविर्भू आणि पुलस्त्याक विश्रव आणि अगस्त्य 2 सेजस आणि ऋषी हांगेल जन्म जाता. गती आणि पुलहा कर्मक्षेत्र वरियान आणि सहिष्णू 3 चेडू जाता ती. क्रिया आणि कृतुक हांकां वालखिल्ल्या म्हणून 16,000 चेडू जाता ती आणि पुरा मुखार वचून सेजस जाता ती ऋषी जाता ती. तशी ख्याती आणि भृगुक 7 सेजस 7 ऋषी जाता ती जन्म येता ती. आणि अरुंधती आणि वसिष्ठाक चित्ती अथर्वा आणि अश्वशिरा म्हणून 3 चेडू जाता ती. शांती आणि अथर्वा हांकां दाता विधाता आणि श्री म्हण अशी 3 चेडू जाता ती. अशी करून हे पुरा पृथ्वीचे जनसंख्येत आणि विस्तार करता ती कर्दम मुनी आणि देवहूती. आता हांगेलंतू अत्री आणि अनसूया हांगेल एक आम्ही काणी ऐकल्या हांगेल एक जास्ती शास्त्रांत हांगेल वर्णन आसा भागवतमांतू की अनसूया अत्री हांकां विवाह जाता हांकां 3 चेडू जाता ती दत्तात्रेय सोम दुर्वासा. दत्तात्रेय म्हण आसा तांकां ब्रह्म केन्ना पहिले पण तांकां सांगता तुम्ही विवाह जावका आणि तुम्ही हे जनसंख्या विस्तार करच्या का म्हाका मदत करका म्हणटा. तेन्ना अत्री मुनी रिक्षा म्हणले एक पर्वता वयर वचून थंय एक निर्विंद्या म्हणले एक न्हंयचे एक तटार बसून हांगा एक पायार राबून घोर तपस्या करता. काही खाय नाशी काय पी नाशी उपवास करून फक्त एक श्वास घेऊन एक पायार राबता आणि 100 वर्ष हे करता
तपस्या करता. 100 वर्ष तपस्या करून 100 वर्षानंतर आणि प्रार्थना करता देवाला की देवा तुगेल वरीची विष्णू म्हणत जगदीश्वर म्हळ्यार एक सृष्टी करता. हो सृष्टी करता. मग तुगेल वरी एक चरड जाईल. मग तुगेल वरी एक चरड प्रधान कर म्हणता. तेन्ना हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती अत्री मुनीना देवा तू मेगेल चरड तूच मेगेल चरड जा म्हण कसले सांगेल ना तुगेल वरीची म्हण देवाल वरीच आणि सेकंड कसले ना देवा कॉपी ना आणि ओनली वन पीस देव एकलंच. देवाक केन्ना अनेक म्हणून देवाना तुगेल वरी करच्या देवाला साध्य देवाक जायना. देव म्हळ्यार एकूच. मस्त लोकांना आता देवहूती आणि कर्दम मुनी तांणी बी देवाले तपस्या केले. तांणी कसं म्हणले की देवा तू आमगेल चेडूं जावन जल्मा घे आमकां ते एक भाग्य दी आमगेल संतान जावन यो म्हणून. जाल्यार हांगा अत्री मुनी सांगता तुमगेल वरी एक चेडूं आमकां दी म्हणून. हांगा प्रभुपाद स्वामी सांगता ती हाक पळयले रे हांगा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड परम पुरुषोत्तम भगवान कोण म्हणून हाका समज ज्ञान ना आशिल्लें. हो एक शुद्ध भक्त न्हय. देवाल वरी दी म्हळ्यार कसं जालें देव आध्यात्म देवाल वरी जाय जाल्यार भौतिक देवान सृष्टी करता म्हणजे न्हू म्हळ्यार भौतिक वस्तू हो विचारता आसा म्हळ्यार हो एक शुद्ध भक्त न्हय म्हणून प्रभुपाद स्वामी हांगा सांगतात. जाल्यार ताणें एक इतलो घोर तपस्या केले खातीर हांगा ताणें प्रार्थना केले जगदीश्वरा म्हणून. युनिवर्सल लॉर्ड म्हळ्यार क्रिएटर ऑफ द युनिवर्स. क्रिएटर ऑफ द युनिवर्स सृष्टी करता म्हणून. हांगा 3 पर्सनालिटी तांणी प्रकट जातात. हांगा हो पळयता की हाका विष्णूल रूप बी गोत नाशिल्ले की तो कोण तपस्या कोणाल खातीर तपस्या करता आसा ते देवाल रूप बी ताका गोत नाशिल्ले. हांगा कसं जाता 3 पर्सनालिटी येता ती तो पळयता अरे हांव तुका एकल्याक हांव प्रे केल्ले तुमी तेग जाण आयल्या ती तुमी कोण म्हाका कांय कळना तुमगेल परिचय करून दिया म्हणटा. तेन्ना हांगा विष्णू सांगता आम्ही ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर शिवा आम्ही 3 पर्सनालिटी. हांगा विष्णू गरुडार बसून येता चक्र तागेल्या हातांत उरता आणि ब्रह्म स्वॅन हंसारी बसून येता आणि शिवा तो नंदीरी बसून येता. केन्ना अत्री मुनी पळयता ताका कन्फ्यूज जाता अरे आनी तू कोण विष्णू कोण हांव प्रार्थना केलें कोण हांगा म्हणटा. तेन्ना विष्णू सांगता तू म्हगेल खातीर प्रार्थना केल्ले जाल्यार तुका सम पूर्ण ज्ञान नाशिल्लें ताजेरी म्हणून जाल्यार हांव तुगेल तपस्या मेचवलो. आतां तुका कसं जाय आतां पळय हांव एकल्यान हांगा येवचें ना तूं म्हगेल वरीच म्हण सांगलें हांगा. म्हाका मागील ना तुवें म्हगेल वरीच म्हळ्यार हांगा 3 आसा ती आमी हे पुरा जगाक हे करतले पालन करतले आमी 3 लोक आसा ती ब्रह्मा विष्णू महेश्वर. हांव ब्रह्म सृष्टी करता हांव मेंटेन करता आणि शिवा आसा तो हे जगाचे नाश करता म्हणून सांगता. तेन्ना तूं इतलो कठोर तपस्या केले खातीर तुका हांव दत्तात्रेय जावन हे 3 रूप घेवन हांव तुगेले हातू तुका तुगेले चेडूं जाता म्हणटा. तशीच आमी पळयल्या दत्तात्रेयाले देवळाक केन्ना वता ती देवस्थानांत थंय पळयता ती 3 मुख उरता देवाक एक विष्णू एक ब्रह्मा आणि शिवा म्हणून. स हात उरता ती विष्णू हातांत चक्र आणि कमला फूल आणि ब्रह्माल हातांत बीड्स जपमाळा आणि कमंडलू आणि शिवाल हातांत डमरू आणि त्रिशूल अशें म्हणून दत्तात्रेयाले रूप घेवन येता ती. तदनंतर सोम हांगा चंद्र तांगेले हाका जन्म दिता आणि शिवाले एक पार्शियल रिप्रेझेंटेशन म्हण येता दुर्वासा तांगेले चेडूं जाता. अशी 3 चेडूं तांकां उरता ती. अशें करून कर्दम मुनी आणि हांगेले जनसंख्येतांनी विस्तार केले. तदनंतर तांगेले तिसरेचे पुत्री उरता प्रसूती. प्रसूतीला आमी पळोवया
तिसरे पुत्री उरता ती दक्षाला संती तिगेल विवाह जाता. दक्ष प्रजापती अवी ब्रह्माल पूत उरता दक्षा. तांका 16 पुत्री जाते, 16 कन्या. 16 कन्यांतू तांका 3 कन्या असती. तांका 13 कन्याक धर्माक दिवन विवाह करतात. 13 कन्या कोण? श्रद्धा, sorry. श्रद्धा, मैत्री, दया, शांती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री, मूर्ती, स्वाहा, स्वाधा आणि सती. 13 हे धर्म दिन लग्न करता ती. आणि एक चेल्यक अग्निदेवाला सांगती विवाह जाता. तांका 3 चेडू जाता ती पवक, पावक, पवमान आणि शुची. आणि स्वाधा हांका पितृलोकाक तांका दान करता. प्रसूती आणि दक्षा. वयुना आणि धरिणी म्हणून तांका चेडू जाता ती. आणि लास्ट एक 16th डॉटर 16वेचे एक धू होता सती. तिका शिवा दिवन हांगा विवाह करतात. अशी हे एक चॅप्टर जाता. पहिले चॅप्टर जाता फोर्थ, चौथे स्कंदांत. आता अति मुखार वचून आम्ही पळोवया. आता शिवाक आणि सतीक चेडू कसले ना ती म्हणून आम्ही त्याच्याबद्दल थोडे डिस्कशन करूया. एक वेळे दक्षा आणि मरीची आणि अशी ते एक जण मेळनो त्यांनी 3 ऋषी मेळनो एक यज्ञ करतात. यज्ञ खंचे 1000 वर्षाचे यज्ञ. हे यज्ञांतू खंच खंचान होड होड देवतागण येतात ती, ऋषी मुनी येतात ती, होड होड युनिव्हर्सल लीडर्स येतात ती. भारी व्हडली यज्ञ. हे यज्ञांतू ಒಟ್ಟು लोक इन्वाइट करतो. तेन्ना तागेल पुरा चेल्या धुवांक 16 डॉटर्स तागेले जावयांक ಒಟ್ಟು लोकांक हांगा इन्वाइट करता. हे व्हड यज्ञ जाता असताना ಒಟ್ಟು लोक येता उरता ती. केन्ना दक्ष प्रजापती येता एंटर करता तेन्ना ಒಟ್ಟು लोक उठून राबून ताका रिस्पेक्ट दितात. पुरा तागेले कितले लोक हांगा आयल्यात की गेस्ट्स ಒಟ್ಟು लोक येवन ताका रिस्पेक्ट दितात ती, उठून राबता ती, ताका नमस्कार करता ती, तागेले आतिथ्य करता ती. तागेले बापय बापूसू ब्रह्मा वरे ताका रिसीव करचे येता. जाल्यार एक मनुष्य मात्र उठून राबना, ताका रिस्पेक्ट बी दिना. तो कोण? शिवा. शिव कसं करता उरता? तो बसून ध्यान करता उरता. डोळे धांपून बसून ध्यान करता उरता. दक्ष म्हळे कोण? दक्ष म्हळे एक साधारण मनुष्य नाही, प्रजापती तो. तागेले एक शरीराचे एक इतले उज्ज्वल एक रंग आशिल की शरीराच्यान इतलो प्रकाश येत आशिल्ले. सूर्यदेवान भितर एंटर केले वरी जात आशिल्ले, ताण भितर आयले तितलो प्रकाश येत आशिल्ले. ते पळोवन तो अग्निदेव वरे उठून राबून ताका हे करता, नमस्कार करता, ताका वेलकम करता. इतलं प्रज्वल्यमान आशिल्लें तागेलें शरीर. जाल्यार तो केन्ना पळयता शिवा इतलो तो लोकांना इवन मगेल बापूस ब्रह्मदेवान मरे येवन म्हाका हांगा हे केल्या, रिसीव केल्या. शिव मात्र बसला म्हशीची म्हण. ताका मस्त कोप येता आणि सभेंत वचून आणि तो सांगता पळय आयच्या दिवसां तो हे इतले बरे आम्ही यज्ञ हे करचे हे केल्या. जाल्यार हांत एक मनुष्य मात्र तो कसले एक अतिथी सन्मानाचे कसले एक मॅनर्स पालन करतना हे एक असं म्हळे रे. हे एक हांगा आशिल्ले ऋषी मुनी कोण बी उपस्थित असती ऋषी मुनी आणि हांगचे देवतागण, हांगचे लीडर्स, युनिव्हर्सल लीडर्स हांग पुरो एक अपमान केल्ले वरीच हे म्हणटा. हो शिव आसा
हागेल बायला मगेल एक मोगाद हुव हाक दिवन हांव अर्डीक केल्ले जाल्यार आतां पळय हागेल एक व्यवहार पळय कितलो हें आसा म्हणून हाणें एक उठून एक म्हाका रिस्पेक्ट दिल ना म्हण हांग कसो जाल्लो उरता हे दक्ष प्रजापतीक कोप कसले आयले म्हळ्यार ताका भयांकनाक कोप येता कोप कसले येता गे ताका ताका कोप येता म्हळ्यार ताका एक शिवल पोजिशना वयर एक कोप येता शिवल पोजिशन तागेलकिंत व्हड आसा एक्चुअली शिवल पोजिशन तागेलकिंत मस्त व्हड आसा जाल्यार हो कसो लागता मेगेल धुवे दिवन ताका लग्न केले आतां मेगेल धुवे दिल्या ताका तो मेगेल जावंय जालो म्हळ्यार तागेले स्थान कसं जालें पोजिशन मेगेल किंत सान जालें ताणें म्हाका बागसुका म्हणलें हे अहंकार उरता हे अहंकारान ताका मस्त कोप येता ते कोपान तो कसो करता शिवाक शाप दिवन सोडता तागेलो अपमान करता आनी वट्ट लोकां सांगता हो पळय हो शिवा हो कसलो हो खंय उरता स्मशान भुमींत उरता स्मशान भुमीचे भस्म तो आंगा पुरा लावन घेता आनी आंगार कसले वस्त्र ना एक प्राणीचे एक चर्म तो हे घालून घेता तागेले अलंकार म्हळ्यार कसो न्ही ते मृत व्यक्तीले जे हे उरता स्कल्ल ताजी गार्लंड करून तो घालून घेता आनी तागेले अनुयायी म्हळ्यार कोण भूत प्रेत राक्षस असल लोकल संगती तो संग करता असल अंत उरता हागेल कसल मनोभावाने एक ब्रह्मान सांगले मागीर बापसून सांगले म्हणो तागेल हक्क हांवें हाका शिवा दिल्ले मागेल धुवेक जाल्यार मागेल धुवे हक्क कसले योग्य ते ना ताका म्हण तागेल मस्त अपमान करता आनी हांगा सांगिल्लें आसा की भगवद्गीतेन तो ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते आमी केन्ना इंद्रिय वस्तू वयली कॉन्टम्प्लेट करता ती तेन्ना ते इंद्रिय वस्तू बदला आमकां अटॅचमेंट येता ते अटॅचमेंट डेव्हलप जाता ते काम भावने आमगेल्यान येता ते काम भावने आमगेले कसले इंद्रिय वस्तू आमगे मेळना आमगेले ते संतुष्टी जालना म्हणसल्यार आमकां कोप येता दक्षाले हांगा कसो आशिल्ले इंद्रिय वस्तू एक पोजिशन तो एक लिडर आशिल्लो युनिवर्सल क्रिएशनाचे तो एक व्हड यज्ञ हांगा करता आसा वट्ट लोकांक ताका सन्मान दिवका ताका होगळसुका ताण आयिल तेन्ना ताका एक रिस्पेक्ट दिवका म्हणलें एक हें आशिल्लें केन्ना शिवा हांगा उठून राबलो ना ताका रिस्पेक्ट दिल ना म्हळ्यार तागेले एक अहंकाराक तागेले एक अभिमानाक मार बसले तेन्ना ताका राग आयलो इतलें न्ही तो शिवाक बी इन्सल्ट करचो लागलो आतां हांगा मुखार पळोव येता आमी की आतां आमी पळयले भई आतां दक्षाले हे अपेक्षे इतलो टू करचे समन्हय म्हण आतां शिवाल कसो चूक केशिल्लो तूं शिव कसले ताका रिस्पेक्ट दिलना शिवाना तर शिवान कसले उठून राबले ना केन्ना वट्ट लोक उठून राबले इवन ब्रह्मान वरे ताका वचून रिसीव केले सन्मान केले शिवान कसले ते केले ना एक मॅनर्स एक आचरण हे वैष्णवाले एक आचरण ताण कसले केले ना म्हण हांग पळयले री हांग सांग येता शिवा केन्ना विष्णूले ध्यान करता उरता तेगेले मनान तूं दोळ धांपून कायमचे विष्णू ध्यान करता उरता हांगा थंयचे खबर उरलोचे कसकसल अनावश्यक उरलोचे ते शिवाल अभ्यास न्ही शिवाले कायमचे ध्यान करचे विष्णू वैरी ध्यान करता उरता तर तेन्ना बी केन्ना दक्ष एंटर करता आशिल्लो यज्ञ तो तेन्ना बी तो ध्यान करता आशिल्लो ताणें ध्यान करता करता कसं केल्लें ध्यानांतू ताका कळ्ळें की दक्ष प्रजापती एंटर जाला हांगा प्रवेश केला ताणें सन्मान दिवका म्हणून तागेले ध्यानांतू ताणें सन्मान दिल्लें ताका जाल्यार हें दक्ष प्रजापती तागेले अहंकारा कारणान ताका तें कळ्ळें ना अर्थ जालो आनी सेकंड म्हळ्यार शिव म्हळ्यार हें असल व्हड चुकी करच्याक शिव कोण एक साधारण व्यक्ती न्हय वैष्णवानां यथाशम पुरा वैष्णवान तो पुरा देवता गणांतू तो श्रेष्ठ आसा असल व्यक्ती ना ताका काय दुसऱ्याक ताणें बागसुका म्हणना
तच तरी चरा अचरा ले गुर असा शिवजी तो केन्ना तागेल ध्यान भंग कन्य ना आत्मारामश्च म्हणयो तर तागेले आत्मा तो स्वतःच तो संतृप्त असा तो कसले दुसरेले गौरव बी तो अपेक्षा करणं आणि मुखार वचून रूप गोस्वामी सांगता ती की कशी आम्ही अपराध नवे एक वैष्णव अपराध करता ती नवे कोणाक हर्ट करता ती कोणाक एक वाईट आम्ही उत्तर दिता ती मन दुखयता ती कारण कसले म्हणून ते त्यांनी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन अंतू सांगता ती वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषये तदीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् वाचो वेगम कोण एक व्यक्ती हा तगेल वाच तगेल एक शब्द असा एक उल्लोचे तो केन कंट्रोल करता अर्जस टू टॉलरेट अर्जस टू स्पीक वन हू कॅन टॉलरेट द अर्जस टू स्पीक माइंड्स डिमांड्स तगेल मनाचे एक डिमांड्स आमगेल माइंड 24 hours कसं नाही कसं डिमांड करता उरता अरे म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हाका कशी जाय म्हाका कोणें अशी करका तशी करका अशी म्हणून माइंडाचे डिमांड कोण टॉलरेट करून घेता आणि ऍक्शन्स ऑफ द एंगर तागेले राग तागेले कोप कसं कसं रूप घेता आसा ते खंयचे ऍक्शन हाडता आसा ते टॉलरेट कोण करून घेता आणि अर्जस ऑफ द टंग केन्ना आमी खाता ती ते खाता खाता केन्ना केन्ना इतले ओव्हर इटिंग करता ती नवे खाता आवडत म्हण विंगविंगड नमुना आमगेल जीवा बर न्ही आशिल्ले आमगेल चेतनाक आमगेल कॉन्शियसनेसाक बर न्ही आशिल्ले आमी खाता 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 वतात ताचे खातीर रूप गोस्वामी सांगता ती आमगेल टंग बी आमकां कंट्रोल करचे आवश्यकता आसा बेली एंड जेनायटल्स टंग बेली एंड जेनायटल्स हे तिनी आमकां कंट्रोल करचे जरूर आसा केन कोण हो कंट्रोल करता then he is qualified to make disciples all over the world म्हणजे एक गुरु जावच्याक हो योग्य असा सल व्यक्ती वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वींच शिष्या कोण कोणाल वाणी कोणी कंट्रोल करता ती कोणाल मनाची डिमांड्स कंट्रोल करता ती कोणाले राग कोप कंट्रोल करता ती आणि अर्जस ऑफ द टंग बेली अँड जेनायटल्स हे कोण हाचे वेग कोण कंट्रोल टॉलरेट करता ती त्यांनी एक गुरु जाव तितली तांगेली योग्यते तांगेलान तेता म्हणे रूप गोस्वामी सांगता ती हांगा शिवजी म्हळ्यार एक साधारण व्यक्तीने एक महान व्यक्ती आमी पळयले वैष्णवानाम यथाशंभो हा महान वैष्णव असा हे पुरा जगाचे जीवाले एक जबाबदारी त्यांनी घेतलेली असा इतले नाही एक साधारण जीव बी नाही एक कनिष्ठ जीवाल प्रति बी अगदी कंपॅशनेट अगदी दयाळू असा शिवजी ताचे खातीर हे भूता प्रेता राक्षसा हांगेल संगती शिव उरता शिवाल मनोभावाने तेना जाल्यार तांकां उद्धार करचे खातीर तांगेल संगती उरता आता आमी पळयल्या आमी एक खंय भूत प्रेत म्हणटा ती कोणाले कांगारी भूत प्रेत येता तांकां ते प्रेताक एक उद्धार करचे म्हळ्यार भारी कश्ट एक साधारण साध्य जायना असले म्हळ्यार तांगेले एक कोण एक आत्महत्या करून येता ती न्हय एक कोण एक समयाच पयलेच तांगेल मृत्यू जाता तसो लोक भूत प्रेत जाता ती असो लोक उद्धार करचे भारी कष्ट जाता कसले म्हळ्यार तांगेले एक निगदित समय उरचे पहिले तांगेल मृत्यू जाता हे शरीर वता अनेक शरीर तांगेल तयार जावचे पहिले हे शरीर वता ते अनेक शरीर तयार जावरे तांणी ते भूत प्रेताल शरीरांतूच तांणी उरका पडता तांकां भारी कष्ट जाता ते भूत प्रेताल शरीरांत ताचे खातीर तांकां उद्धार करचे इतलो संसार ना जाल्यार शिवजी ना हे जबाबदारी घेतल्या असल भूत प्रेताक बी उद्धार करचे ताचे खातीर इतलो व्हड दयाळू कृपाळू असा शिवजी असल शिवजी तो कशी दक्षाक तो अपराध करतलो आणि इतले न्हय अशी समुद्र मंथनांतू शिवजी देव तांकां रक्षण करचे खातीर विष पिता नीलकंठ म्हणून सगळे नाव घेता इतलो दयाळू असा दुसऱ्या उद्धारा खातीर दुसऱ्या कल्याणा खातीर खंयची बी एक रिस्क घेवच्याक शिवजी तयार असा एक मिनिट
असला तू शिवजी कशी चुकता म्हण हांगा चौपद स्वामी सांगता ती तशीच हे दक्ष प्रजापतीक इतलो कोप आईल म्हळ्यार केन्ना कोणाक कोप येता तो ताका वट्टू विसरून वता, मूर्ख जावन वता तो, तागेली बुद्धी भ्रश्ट जाता. भगवद्गीतान सांगिल्लो आसा दुसऱ्या अध्यायान तो क्रोधात भवती सम्मोहा सम्मोहात स्मृती विभ्रमा स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. फ्रॉम एंगर complete delusion arises. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. When intelligence is lost, one falls down from again into the material pole. हे कोप म्हणले कसं जाता व्यक्ती भ्रमान पडून वता. हे भ्रमाच्यान तागेल्यांतू कन्फ्युजन उत्पन्न जाता. हे कन्फ्युजनांतू तागेले एक मेमरी आसा स्मरण शक्ती वता. स्मरण शक्ती गेल्यानंतर तागेले इंटेलिजन्स तो बुद्धी बी भ्रष्ट जावन वता. हे बुद्धी भ्रष्ट केन्ना जाता तो आनी भौतिक जगत तांतू एक हांतू कोण वता म्हण सांगिल्लें आसा. हे अवस्था दक्ष प्रजापतीक जाली. ताणें शिवाक एक ताण उठून रिस्पेक्ट दिलना म्हणले खातीर ताणें शिवाक एक अपमान केले वट्टू लोकां मुखारी. आनी इतले न्हय शिव मेगेल किंता मस्त सान होतो मेगेल जावं म्हणून तागेल बाकीच जो पोझिशन आसा ताका ताण दुर्लक्ष करून सोडलें. ताण शिवा येवन सन्मान दिवंक आशिल्ले ताणें रिस्पेक्ट दिवंक आशिल्ले ते सोडून शिवालेक ताणें अपेक्षा केले. कडे मुखार वचून ते तो शाप दिता शिवाक की तुका हे यज्ञान तू कसल बी यज्ञाचे रिझल्ट तुका काही हे मेळना. यज्ञाचे यज्ञान तो कसं ऑब्लेशन्स दिता ती ते तुका मेळना म्हणून ते शाप दिता. तदनंतर कसं जाता म्हण आमी नेक्स्ट वेनसडेक पळोवया. हे आता स्वयंभू मनोले वंश परंपरा आम्ही पळयले कशी एक मनुष्याले एक जनसंख्येचे विस्तार कशी केले म्हण ताजे मध्ये तो आता दक्ष प्रजापतीले तागेले एक अहंकार तागेले एक अभिमान तागेले एक वैरत्व कशे आशिल्ले शिवाल बद्दल. ताणे शिवा अपमान करचे कारण हे एक कारण नाही, हे एक सिच्युएशन कारण नाही. ताका पयलीं धरून शिवा पळयलें जायनाशिल्लें. हे वैरत्व प्रभुपाद स्वामी आमी सांगता ती आमगेली वैरत्व अशी आता ते जर टायमार आमी ताका ट्रान्सफॉर्म करना जाल्यार ते इतले डीप रुटेड जाता की ते केन्ना बी असल परिस्थितीन तूं भायर पडता. ताचे खातीर हे वैरत्व एन्वी अभिमान हे पूर अनर्थाच्यान आमी दूर उरका. हे अनर्थ आमकां खंय मरेन घेवन वता. दक्ष प्रजापतीले मुखार तागेले जीव वरे वता तूं इतलो व्हड तागेल अनाहुत तो हाण घेता तागेल कर्मान. हे एक उदाहरण आमकां हे भागवतान तो दिल्लो आसा. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण.